आयज रवींद्र भवन वास्को यांच्या वतीन जी घुमटवादन कार्यशाळा जी आसा तेजी सुरवात जाता आणि त्या निमतान तेजें आयज उक्तावण जाल्लें आसा. फुडें 8 दीस अशा पद्दतीची कार्यशाळा जी आसा आनी आमी पळयतात की खूब माणकिली भुरगीं सादारणपणान 60 पर्यंत ही भुरगीं जी आसात ती हांगासर आतां एकठांय जमिल्लीं आसात. आमी आत्तां तेंचे कडेन उलयताले. प्रत्येकाक उमेद आसा की आपली जी ही कला आसा, गोंयची संस्कृती आसा ती राखून दवरपा खातीर सगळे जाण मुखार सरता. आनी हें पळोवपाक बरें दिसता की नवी पिळगी जेन्ना फुडें सरता तेन्ना खऱ्या अर्थान आमची संस्कृती जी आसा तेजें राखण करप हें जाता. आनी तेका लागून हो जो फुडाकार रवींद्र भवनाचे आमचे अध्यक्ष बाब जयंत जाधव तेंची अख्खी टीम जी आसा यांनी मिळून हो जो पुढाकार घेतला तातूंतल्यान निश्चितपणान एक एक पावल जे ते मारता तातूंतल्यान लक्षात येता की गोंय आनी हांगासरली आमची जी गोंयची कला आसा ती कला सांबाळून दवरपाच्या नदरेंतल्यान हे रवींद्र भवन वास्को जे काम करता तें खूब बरें काम आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आनी जे सगळीं भुरगीं जमल्यात आमची संस्कृती मुखार व्हरपा खातीर, गोंयची दायज मुखार व्हरपा खातीर तांकां ह्या निमतान शुभेच्छा दिता आनी ह्या कार्यशाळेक म्हज्यो शुभेच्छा दिता. रवींद्र भवन वास्को आणि आयच्यान ही घुमटवादन कार्यशाळा ऑर्गनायज केल्या आणि एज अ रिसोर्स पर्सन म्हाका एक संद तेंच्यांनी दिल्ली आसा. ती संद हांव बरे तरेन घेतलो आनी म्हाका जे म्हाज्या गुरूनी शिकयलां सगळ्या ह्या भुरग्यां पर्यंत हांव पावयतलो सगळ्यांक सांगपाक सोदता. रवींद्र भवन वास्को ही सलग आता तिसरे वर्स ही घुमट कार्यशाळा आयोजित केला. आज आमच्या मध्ये उपस्थित रावल्यात ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, एक्स MP साऊथ गोवा आणि NRI कमिशन चेअरमॅन, आमचे रिसोर्स पर्सन म्हणून प्रद्युम्न च्यारी, आमची सगळी रवींद्र भवन गोंयाची कमिटी. आमचो एकूच प्रयत्न असा की आमची गोंयची आणि देशाची संस्कृती जतन करून दवरप. गोंयचे दायज म्हणजे गोंयचे इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे घुमट. आज जवळ 60 भुरगीं प्रद्युमाच्या अंडर 8 दीस आता हांगा शिकतली दनपारां 3 ते 6. मागीर त्या भुरग्यांक सुद्धा फुडें प्रॅक्टीस करपाक मेळटले, खंयचे तरी आरती वाजोवपाक हे करपाक गरज आसा. आणि रवींद्र भवन ह्याच पद्दतीन 5 हांगासर क्लासीस, म्युझिक क्लासीस असतात, तबला, हार्मोनियम, कथक, कीबोर्ड. दनपारच्या वेळार 10 वर्साच्या वयर भुरग्यांक आणि सकाळच्या वेळार सिनियर सिटीजनच्या खातीर अनेक कार्यक्रम स्वतंत्रवीर सावरकर आणि मनोहर पर्रीकर सभागृहात आम्ही आयोजित करत रावता. सगळ्यांचे सहकार्य आमकां लाभचें इतलेच विनंती. देव बरें करूं. वंदे मातरम. तीर किट तारी किट ता थे तुन तुन ता म्हणा 1 2 3 स्टार्ट. धिन दी दिग तीर किट तारी. फर्स्ट बॉल खंयचो? धिन. आता बॉल म्हणटात ना सारको म्हणपाक जाय. धिन. बॉल म्हणटा आसतना सारको म्हणपाक जाय. धिन. बेज येवपाक जाय आवाजान. दिन दिन करपाचें ना. बॉल कितें आसा? धिन. तर ह्या बॉला वयल्यान आमकां कळटा कितें आवाज कितें जावपाक जाय? धिन घुमटा. त्या खातीर घुमट म्हणला. ओके. पयलीं आमचे घुमटाक खंयचे तांबे आशिल्ले? गाडीचे मॉनिटर लिडर सारकें. पूण थोडे कारणां लागून आमकां सध्या हे बोकडेचे तांबे यूज करचे पडटा. कळ्ळें न्ही? पूण चडशे घुमट आमचे गाडीचेच चलता सगळे कडेन. कारण घुमट हाडना हे चांबडे तुमी केन्ना पळयला? सारके लक्ष दिवन पळयला कितें आसता ताका? ह्या चांबड्याक न्ही एक स्ट्रक्चर आसा. स्ट्रक्चर म्हणजे 1 2 3 4 1 2 3 4 लूज लूज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके. आता वाजयत राव. आता 1 2 3 4 डन. थंब कोणाक ना. जातले 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. हात असो येवपाक जाय. कसो?
असं केलें घुमट कशें आसा असो मारपाचें अशें कोणेच करप ना लक्ष द्या हांगा हात असो कोण करूं नाका असो अशें करपाचें ना असो मारपाक जाय असो समजता अशें करप ना हा मोस्टली गर्ल्स तुमचे हात तशें येता सारकें लक्ष दिया अशें कसो येतलो हे चामडे आसा अशें तुमकां तोंड खंय आसा अशें तसोच हात तसो येवपाक जाय फ्री येवपाक जाय ओके रेडी थंय 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4